मांडवी न्हंयेत कांपाल इंडोर स्टेडियमाकडेन एका अनवळख्या मनशाची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली। ही कूड मांडवी पुलार जाल्ल्या अपघातातली न्हय तर मालीम जेटीचेर काम करपी कामगाराची आसा। पुलीस ह्या कुडीची वळख पटयतात। फुडलो तपास सुरू। आता सकाळी 4 वरांचेर एक कंपाल इंडोर स्टेडियम जे आसा थंयसर एक बॉडी सापडल्या म्हणून अशी माहिती पणजे पुलीस, कोस्टल पुलीस आणि जे फायर सर्विस अधिकारी आसा तांच्यांनी दिली। पूण ही जी बॉडी आसा ती म्हणजे जो टू व्हिलरीन जावेद सडेकर जो मनीस म्हणजे स्प्लेंडरचेर आशिल्लो ताचे नाव जावन आसा जावेद सडेकर आणि तो रावपी आशिल्लो हल्दोना हांगासर। जाल्यार सकाळी 4 वरांचेर जी बॉडी मेळ्ळ्या ती बॉडी जावेद सडेकराची नासून ती अनवळख्या मनशाची आसा। आणि कोस्टल पुलीस आणि पणजे पुलिसांनी सांगले की हाची जी आयडेंटिफिकेशन आसा ते म्हटले चालूच आशिल्ले। आणि आताच आमकां एक म्हायती मेळ्ळ्या ती म्हटल्यार ती बॉडी जावेदाची नासून अनवळख्या मनशाची आसा। जाल्यार जावेदाची बॉडी आजुनूय पुलिसांक सापडलेली ना। जाल्यार फुडलो जो तपास आसतलो तो चालूच आसा आणि फुडली जी अपडेट्स आसतली ती आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलीच। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आश्वेकर।